हाय गाईज, जस्ट आतां घरा कडेन आयलो आनी म्हाका एक तुमगेलो एक कसंगी विशय शेअर करचे आसा. तुमी पुराच्यान आमगेले ब्लॉग केन्ना येता करून वेट करता आसा ती एक वार जालो हांव ब्लॉग अपलोड कर न्ही येदोळते म्हणल्यार कसं सांगता बाय एक सॅड इन्सिडेंट आसा आमगेला फॅमिलीन जाल्लें म्हणल्यार म्हाका तें आयकून असो म्हाका असो कसं मन जायनी करच्या खातीर ब्लॉग तें आयकून असो अशी धक्क लागलेलो न्हू म्हाका जायनी त्या दिवस हांव म्हगेले मात्ताय काम करनी कसं करचें करून सॅड जाल्लो म्हणल्यार एक भितर एक दुख्ख आशिल्लें म्हगेलो तर म्हगेले पाचेल फोन आयलो सकाळीं आनी ती रडता आशिल्ली म्हाका कळ्ळें कसं जाल्लें करून हांव निमगेलें तिका कसं जाल्लें पाचें सांग तूं रडता कसं लागता सांगता गांवांत दाखून फोन आयलो की विवेक गेल्लो की अयो म्हाका आयकूनच ना चुंग जालो मागीर ती रडता ती सांग तसं आतां तुगेले अम्मा कशी सांगची करून म्हगेले अम्माक म्हगेले मम्मा म्हगेले मामू कोणाकय सांगनी गांवांत दाखून तिका फोन आयलो ती पाप नर्व हें जाल्ली ती आनी म्हाका फोन केलो हांवें तेंची हें जालो म्हाका कळना अम्मा कशी सांगची करून हांव कोणाकय सांगनी हांगा बॉम्बेंत म्हगेलो माम रावता ताका कशी सांगचें म्हळ्यार मोम ती गेले ते तागे ते असो ताका तिका कशी सांगची करून पुरो जाण आयकून शॉक लागताले तर अम्माक हांव सांगनीची हांव सकाळ लागून म्हगेलें इतलें मात्तें वायट जाल्लो म्हळ्यार मात्तें म्हळ्यार कामां करनाशिल्लें म्हगेलें आनी कसं करची करना हांव तन्नी पिल्लो ताची मागीर तन्नीय करचें जायनी म्हाका कशी करून हांव केल्लें म्हळ्यार म्हाका क्लासाक वचचें आशिल्लें आनी क्लासाक वचून हांव मागीर घरा कडेन आयलो अम्माक हांव सांगनीची म्हळ्यार हांव ना घरा कडेन मागीर ती टेंशन घेवन बसल्यार अम्मा मागीर कशें करची करून ताजी कितें तिका सांगनी हांव क्लासाक गेलो आनी म्हगेलें मात्तें काम करना बायक चलयता म्हाका तेंच उडक आसा तसो पुरो कसो आनी हें जाल्लें अशी कशी जाल्लें मागीर घरा कडेन येताना मागीर तोगू दाखून म्हज्या गांवांत बाप राबतना बाप्पा जाल्यार भावाक फोन केलें हांव सांगलें कसं जालें अशी पुरो बाप तांगेली पुरो हालत पुरो अशी जाला न्हू हें कसून उल्लूची करून तांकां कळना पाप तांकां म्हळ्यार तांकां एक शॉक लागलो कसन जाल्लें करून अचानक हें म्हगेलो बाप पुरो इमोशनल पांचशे बाप रडता कसन करची तांकांय पाप कांय कळना कसन करची करून मागीर उलोवन जाल्लें ताजें मागीर हांव घरा कडेन आयलो मागीर अम्माक हांव सांगचे पुरो अम्मा तोंड हें जालां हांव सांगलें कसं जालें तुका पुरो अशी जालां हांव सांगलें बतस म्हाका अशें जाल्लो सकाळ तुका सांगनी म्हळ्यार तुका मागीर टेंशन नाका करून मागीर हांवूय ना घरा कडेन तो कसं करचें तिका म्हगेल्या मम्मान फोन केलेलो हांगा घरा कडेन कोणी ना आशिल्लें म्हगेल्या मम्मान फोन केलो आनी तिका सांगलें तिका एक कपटी हें जालें ती हांव घरा कडेन आयलो मागीर तिची इतकी शांत जाल्ली शॉक आमगे फॅमिलीन पुरो जाणां शॉकाचे खातीर हांवें इतले दिवस दाखून हांव ब्लॉग करनी आनी म्हाका ब्लॉग करचें म्हणना काय जायना पाप तागेलें लंडनाक दाखून हांगा हाडचें आसता तागेली बॉडी हाडच्या खातीर एक वार जाल्लो गेल्ले सॅटर्डे तागेलो अंतीम संस्कार केला म्हगेल्या भयणीक तिगेले तांगेले वाडीक जेवण गायज 2 वर्स जालो मात्र लास्ट डिसेंबर 2025 आमी पुरो जाण ओटू उलयलेली व्हिडिओ कॉलान इतलें खुशेर आशिल्लें आनी तशेंची लास्ट इयर 26 जानेवारी 2025 तांणी मुंबयन आयलेली आमी पुरो जाण मेळ न्हू आमगे मुंबयन म्हगेले पांचशी राबता तांगे घरा कडेन आसी पुरो एक फॅमिली ओटू जाल्ली आनी मस्त खुशी जाली पुरो जाणांक आनी लंडनाक दाखून हांगा आयली मुंबयन आमी पुरो जाण ओटू मेळ न्हू बार गमत केला ते ब्लॉगय असो मेगेल्या बट हांव ते ब्लॉग येदोळ ते अपलोड करनी आतां ते कशी ब्लॉग अपलोड करता म्हाका वतना ताजे खातीर गायज इतले दिवस आपण ब्लॉग करनी आशिल्लें ठीक आहे आतां हांव हांगा विडियो एंड करता गायज चलो बाय.